गोंयकार पितात ते गोवा डेअरीचे दूध 100% रोगमुक्त आसतलेच अशें ना। ICARन गोवा डेअरीक येवपी दुधाची टेस्ट केल्ले कडेन तांकां दुधांत ब्रुसेलोसिस नांवाचो डिसीज पॉझिटिव्ह मेळ्ळा। ब्रुसेलोसिसचे जिवाणू दुधांतल्यान मनशां भितरय वचूंक शकतात। हाग वोग, तकली उसप, जॉयंट दुखप, हाडां पोकळ जावप असल्यो गजाली अशा दुधांत जावं येतात। हो पळयात ICARचो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोडक्ट फोंडेच्या नांवान हो रिपोर्ट। RBPT टेस्टिंग केल्या उपरांत दुधाच्या सॅम्पलांत ब्रुसेलोसिस जिवाणू पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हूण तातूंत नमूद केला। ह्या वर्सा एका फार्मांतल्या 7 गायींच्यो टेस्टी केल्या उपरांत 6 गायींचो रिपोर्ट ब्रुसेलोसिस पॉझिटिव्ह आयल्यात। आतां हो रिपोर्ट कन्फर्म करूंक बेंगलोर ICARच्या लॅबांत धाडला। हाचेर आमी गोवा डेअरीचो अध्यक्ष माधव सहकारीक कॉन्टॅक्ट केलो। ताणें ही गजाल वेले वयर खरी करून दाखयली। 50% गायांकय ब्रुसेलोसिस आसता। तुम्ही ICARक कितें सॅम्पल बीन धाडिल्ली? कोणी गोवा डेअरीन? धाडला आसतली, धाडटातूच मरे आमी रेगुलर। हां, आनी मागीर कितें पॉझिटिव्ह कितें मेळ्ळा बीन रिपोर्ट? काय येवना। ICARन रिपोर्ट येवंक ना न्ही? ना ना, ताणें ते बेंगलोरा धाडला, ते हांगा तरी ना। पूण प्रिलिमिनरी कितें तरी रिपोर्ट धाडला न्ही तुमकां तेंच्यांनी? ना ना, कांयच जावना। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट धाडला म्हणटात। ना ना, आनी कोणाची गोरवां बीन ती कळ्ळी? कोणाची गोरवां ती? मेंबराची गोरवां आसता। कोणाची? कोणाचो डावट आयलो धाडटात, कोणाचे अमक्याची अशें न्हू। पूण कोणाची गोरवां बीन ती कळ्ळी काय म्हणटात? तुमी तेंचें दूध घेवपाचें बंद बीन केलें काय चालू आसा तें? सगळ्या गोरवांक अख्ख्या गोंयांत गोरवांक 50% ब्रुसेलोसिस आसतली, कशें करतले आनी बंद करून ताका ट्रिटमेंट दिता। ओके, आनी ते दूध तशें घेतल्या जाता, काय प्रॉब्लेम जायना? हय, सगळें दूध घेतलें म्हणजे कशें कळटलें कोणाक ब्रुसेलोसिस आसा आनी ना ती? आमी सॅम्पल धाडल्याच्यान कळटलें न्ही अमक्या गोरवांचें म्हणून? ना ना ना, तुवें कळना। कोणी सांगलें तुका? कशें नंबर आसता न्ही तांचेर? कोणी सांगलें? खंयच्या गोरवांक नंबर आसता? त्या हेच्या रिपोर्टाचेर? काय एक नंबर काय आसा? आनी तेंचे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तुमकां धाडलोच ना न्ही गोवा डेअरी? ना ना ना, कोणाक धाडलें? हां, पूण आमकां कळ्ळां की ICARतल्यान की तुमकां ऑलरेडी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट येयला म्हणून त्या गोरवांचो। ICARक खबर आसतली, आमकां काय अजून धाडूंक ना न्ही, कित्याक ते कन्फर्म केले शिवाय धाडूंक शकना। हां, कित्याक गोंयचे शेतकरी आसा तेंच्या अर्द्यांची तरी गायांक ब्रुसेलोसिस आसतली। ओके। ब्रुसेलोसिस म्हणजे कितें नवीन शोध न्हू हो। हां, आनी तेजे दुधाचो काय व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना? ना ना ना, तेका 50% गायांक आसूं शकता म्हणून। हांगा गोंया अशें न्हू, सगळ्या भारतभर आसता। हां, तें नवीन गोश्ट न्हू ती। ना ना, तशें म्हणना, नवीन गोश्ट न्ही ती। हय, पूण काय प्रॉब्लेम जायना। ना ना, काय फोंड्या दुधाच्या प्लांटात दूध पावोवपी गाडयांच्या नोंदणेतूय गुड्डुलसांव दिसता। दूध पावोवपी रजिस्टर गाडयेच्या जाग्यार दुसऱ्याच गाडयेचो नंबर रजिस्टर केल्लो मेळटा। नहीं, लेकिन आता है किधर से वो गाड़ी? आता मेरे ख्याल में ये केन मतलब केन प्लस करके लेके जाते हैं वो अच्छा। एक नंबर का केन नहीं, है ना? आप इधर गलत एंट्री किया है गाड़ी का नंबर। ये 08 है बोल रहे हो? हाँ, ये 08 है। आपने क्या? ये 04T लिखा है। हाँ, टी लिखा है। आपने देखा नहीं बराबर गाड़ी? लाल गाड़ी है ना वो? लाल गाड़ी। हाँ, पहले से ऊपर कुछ उसमें कवर भी नहीं है। नहीं, कवर भी नहीं है। वो आया वो गाड़ी? वहाँ गए ना। आया और आउट भी हुआ। वो लेकिन डिले आपने- आता, वो 1-2 कैन लेता है, कभी 4 कैन लेता है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।